लेबर केसीस खूब आसा म्हज्या कडेन कळ्ळें तुका कित्याक टुडे वी आर लिटरली हिट बाय कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम कळ्ळें तुका हांव पर्सनली आय एम अ कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉई ओके म्हणजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% मोर दॅन 80% आमचे जे एम्प्लॉईज आसा जे पत्रकारितेन काम करता दे आर ऑल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे बरे म्हणजे एक नॅशनल लेवल पेपर आसा वो जी चॅनल्स मातशी पीक लेवलार आसा दे आर डुईंग फायन म्हणजे ताका प्रॉब्लम असो कांय जायना ते फायन बट जे न्यू कमर येता जे न्यू कमर जे आतांच कॉलेज पास करून जे ह्या फिल्डान पांय दवरता तेंचो खूब छळ जाल्लो आसा आनी हे आमचे नदरे काडून दिल्लें आसा टायम एंड अगेन तेजेर आमी तोडगो काडपाचो प्रयत्न करतले आनी वी वील फायट इट आउट तशेंच ज्यो लिगल केसी येतल्यो आमच्या मुखार वी वील सी दॅट वी अप्रोच दी हायस्ट ऑथॉरिटी इन द होम मिनिस्ट्री द चीफ मिनिस्टर अँड ऑल्सो पुलीस द DGP आनी हेजो आमी लॉजिकल कंक्लुजनाक व्हरतले हितून म्हाका तूं दुबाव ना तशेंच आनी एक दुसरो प्रश्न आसा तो इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हे आमचेच भाव हे ते भायले ना सो हेका लागून आमी पूर्ण प्रयत्न करतले वी वील सेट अप अ कमिटी व्हेरी सून एज सून एज वी टेक चार्ज फ्रॉम द प्रेझेंट कमिटी आमी वी वील सी दॅट वी फॉर्म अ कमिटी 3 मेंबर वॉट एवर वील फॉर्म अ कमिटी एंड वील सी दॅट दे आर एब्झॉर्ब इन गुज ते कितें क्रायटेरिया आसतल्यो ते आमी टायम जसो येता तशें सांगतले पूण ते आमचे भाव ते भायले न्हू दे वील डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ गुज हितून मात्तूय दुबाव ना आनी ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्यो आमी प्रयत्न करतले की प्रत्येक मेंबराक आनी जो मेंबर ना येतो पूण पत्रकारीतेन आसा ती स्कीम तेजे कडेन पावतली विदावट एनी हॅसल फ्री थँक्यू